Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्कान जेजू, ओगलाम जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. इकडे बसूया. दयेकन बसूया. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, स्वागताची दोन उतरां उलोवंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसां. आज सेक्शन 144 कित्याक म्हळ्यार आज वोटाचे रिजल्ट जाल्यार तुमी ते कडेन कुशीक दवरन हांगासर आयल्यात देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक, सक्रामेंतान आसल्या जेजूचें आराधन करूंक तुमी हांगासर आयल्यात. आमी हर एक फावटी सांगचें, आमचो देव कोणाचोय रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याक 100 वांट्यांनी तो आमकां फाटीन दिता. वो वेळ तुमी ताका दिला. तुमकां तो 100 वांट्यांनी फाटीन दिवन दी. ताचें शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सनांक दिवन दी म्हूण हांव मागतां. सांगाताच रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. कोडयाळतावन आयल्यात, पयसतावन आयल्यात. म्हाका सांगलें कोडयाळ मस्तो पावस आसलो, गडगडो पावस आसलो येता आसतना. जाल्यार हांगासर आयल्यात आमचे मोगाचे पाद्राबो बोनिफास पिंटो सेमिनारीचे प्राध्यापक हे रेतीर सोलोन व्हरूंक तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. गुरू फादर आमकां सोमेस्तां तुमी इतल्या मोगान संतोशान स्वागत केल्ल्याक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. भाव मिरणो, आमी मोरयेच्या पूर्ण शेतान आसा. आज मोरयेचें आनी एक फेस्त, मोरी फातिमा साहिबीन. आज मेयाची 13 तारीख. सगळ्या संवसारार मोरये मेळाक ती फातिमा साहिबीन म्हणून तिणें फातिमा दिश्टी पडलो उडो आसा हाडून तिका मान करतात. हे दळून आमी मोरयेचो तेर्स केलो, तेज्या मानाक गीत गायलां. आतां परत हो आमच्या देवाच्या उतराचो नियाळ आनी देवाची आराधना आनी स्तुती करच्या पयलें मोरयेची स्तुती करून तिका गीत गावन आमचें मागणें आरंभ करया. O59 नमो नमो मोरये, मोगाळी आमचे माये, मान तुका, पोपलाक तुका, हर्सून गायता हांव तुका. मोरी वेलंगाणी माहिती, मोरी फातिमा माहिती, मोरी लुर्द माहिती, मोरी ते रोजार माहिती. तिका विविध नांवां दिवन आमी मान करता. आज तिका मोरी आमची फातिमा माय म्हणून मान करून सगळें आमी उबी रावया. तिच्या पूर्ण शेतान आमी आसा, तिच्या पांया तळा आमी आसा. संतोशान भक्तीन तुमच्या कोंकणी भक्ती गितां बुकां त्या बुकांनी पुटा नंबर 334 334 पुटा 334 भक्तीपणान मनान मोरयेक फातिमायक मायक आमी वंदन करया. मोरयेची माय तिची स्तुती करया, तिका मान करया, तिका हर्सुया. नमो नमो मोरये, मोगाळ आमचे शेताये, मान तुका, होगळाक तुका, हसून गायता तुका. सकणा नमो नमो मोरये, मोगाळ आमचे शेताये, मान तुका, होगळाक तुका, हसून गायता तुका. माया मा सर्वांची, माया मा सर्वांची, माय मोगाळ भुरग्यांची, आय तुमानी आमची, का कुळतीची. तुझे लागीं धांवून येता हांव, तुजे लागीं धांवून येता, कन बेजार सांगता, दी आदार म्हूण मागता, तुजेर विश्वास दवरता. सांगाता नमो नमो
मोरिये मोगाळामचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हसून गायतां तुका नमो नमो मोरिये मोगाळामचे शेकाये मान तुका होगळाप तुका हसून गायतां तुका हसून गायतां तुका मोरी आमच्या फातिमा मायेक नामांकन म्हणया सांगाता नामान मोरये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मोरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड जीसस जीसस जेजू जेजू जेजू. आम्ही तुझो मोग करता तुजो मोग आम्ही तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ आम्ही दिता. तुझी स्तुती करता आमी तुजी- आम्ही तुका दिन वाचता तुका दिन वाजता भावा बहिणीनो आयचे मोकले 3 वरांचे सगळे मागणे आमी पवित्र आत्म्याच्या हातांत समर्पण दिवया. सांबाळ म्हणटा आमकां आमी कितें मागचें आनी कशें मागचें म्हण कळनातल्या वेळार पवित्र आत्मोच आमकां मागणें करूंक शिकयता. आनी जेजूत आमकां म्हणटा हांव तुमकां बापा आतां पवित्र आत्म्या पाठयतलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आज ह्या घडयेंतल्यान आमी कितें शिकता कितें आयकता तें सगळें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेलें जावन देखून त्या पवित्र आत्म्याक देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचेर येवंक आमी मागया. सांबाळ परतून म्हणटा देवा बापान आमचेर ताच्या मोगाचो गुर्तू जावन आमच्या काळजान पवित्र आत्मो वतला. ताच्या मोगाचो गुर्तू जावन पवित्र आत्मो वतला. तोच पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक मोकलीं 3 वर्सां फळां दी पुणी करसूंक प्रेरण दिवनी म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं मागून पवित्र आत्म रे इळिदू बा स्वामी म्हणलें कन्नडान गीत आसा. हें सगळ्यांनी आमी गावचें. आमचे भाव जॉन आनी ताचो पूत दोगी आमकां मागणें करूंक तकडा इळिदू बा स्वामी दहिसुव आपिसु ज्वालेयनो ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र रूहाने ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ये पवित्र आत्म्या ये ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನರಿ परत्यान पावनात्मा रे ಪಾವನಾತ್ಮರೇ सर्वां ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ डोळे दांपून म्हणून कोणाक जाय म्हणूया ಆಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು पवित्र रूहणे ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನರಿ पावन रे पवित्र आत्मने ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ पावनಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ परत्यान ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. या देव मंदिरान देव बसल्या सगळं आमचेर देवून ये. परत्या उर्बेन परत्या आशेन परत्या मोगान आमी आयल्या या दगीच्या दिसांनी तरी
ह्या दोगी मदें तरी मागच्या आशेन तुजे सांगात वेळ करसूंच्याक तुजें प्रेरण जोडच्याक हो अर्दो दीस मागण्यांत करसूंच्याक देवाचें उतर आयकोवच्याक देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरच्याक आमी आयले हांव आमचेर देवणये आमकां तुज्या सक्तेन भर आमकां तुज्या उजवाडान भर गावया आमी पयलें ಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಸಕಡ. ಪಂಚಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಒಡ್ಲ್ಯಾಣ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಓ ಮಳೆಯ ಈ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು सांगात ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರರು ನಾನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ತರುವ ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು पवित्रत्म्या ये तुज्या सक्तेन आमकां बरो आमकां सकणा तुज्या सक्तेन बरो आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक सकना म्हजे विनय तुमी कितेंच करूंक सकणात म्हणून आमच्या सोम्यान तर आमचे वरवीं कितेंच जायना आमी कांयच न्हय हे देवा हे पवित्रत्म्या देवा तुजे सक्ते वरवीं त्या भिवकुऱ्या आपोस्तलांक धैर्य मेळ्ळें एक शब्द उलोवंक भियेल्ले ते उलयनासतना आमकां रावोंक जायना म्हणून दुख धोण्यामध्ये जर्बानाच्या मारामध्ये जिवान जाल्ल्या क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जालें हें तुजे वरवीं पवित्रत्म्या हांगा जमलेल्या आनी येवनासच्या सकणांचेर तूं देवण ये आनी आमकां बरें करना मागणें करूंक शिकय तुजे साक्षी जावंक आमकां शिकय तुज्या धैर्यान आमकां बरो तुज्या मोगान तुज्या सतान तुज्या उतरा प्रमाणे जिवण आमचो आत्मो नितळ कर ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲು ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಮಗಿಯ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು
ಆತ್ಮಾದಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು दुनिया तू बार मागिया पावनात्मा रे पावनात्मा रे ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಹಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರರು ಹರೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನ खूप सकला दौरा दोन्ही हात उभारा पावनारे ಪರಮಾತ್ಮರೇ पावनಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ तकडा ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಲ್ಲ ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हातालया हालेलुया हालेलुया दुनियात प्रे करणं हालेलुया. सगळी आमची शक्ती वापरणं स्तुती करूया हालेलुया गाऊया हालेलुया हालेलुया व्हडल्यान हालेलुया 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 soft हालेलुया 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 तू दोळे दांपून धरा तुमची जाप ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये ये पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये दोळे दांपून बरी कनी जाप दिवची परतून
ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोण ये हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या दणिया आणि जीव दातारा हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या बापा आणि पुतातान उपजोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या बापा आणि पुताचो समसारको मान आणि महिमा फावो जाल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमच्या रचणारा हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण पवित्रत्म्या ये प्रवाद्या मरी पात उलयिल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या भाग्यवंत मनशां प्रेरीत केल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां मरेचेर सावळी घाल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे तू देवोण ये पवित्रत्म्या जेजूचेर पारव्या रुपान देवोण आयिल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकार मरयेत आनी आपोस्तलांचे उज्याच्या जिबा रुपार देवोण आयिल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण पवित्रत्म्या ये दम तसोमे वावुरलेल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या रक्षसांक घटाय दिल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या सुवार्थेकारांक संदेश दिल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आपोस्तलां मरी पात सरयांक केल्ल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां सर्वांक थत शिकोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या दगदनवळी आमकां बुजोवण दिवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे पवित्रत्म्या सर देण्यांच्या दातारा हे पवित्रत्म्या आमचे पवित्रत्म्या आमच्या पातकांच्या बोगसाण्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या दुबळ्यांच्या बापा हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या जेजूच्या सिसांक तेला आमच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या क्रिस्मा तुजी बत्ती आमकां दिवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या हरी एका सक्रामेंतान आमकां भेटच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां मागोवंक शिकोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां अब्बा बापा म्हणून देवा उलो मारूंक शिकोवच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या पोवी सभा सोलोवन व्हरच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या निष्कळ अहंकारीक उपजयतल्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां मोग संतोष आनी शांती लाभोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां मोगान एकवटोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या संवसाराचें रूप नवें करच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या तुजो मोगाचो कायदो आमच्या आत्म्यांनी बरोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या तुज्या कुरपे देण्यांनी आनी फळांनी आमकां पवित्र करच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी सोबोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये पवित्रत्म्या आमकां सासणाच्या सुखाक पावोवच्या हे पवित्रत्म्या आमचे देवोण ये दोन्ही हात तुमच्या हृदयार दवरा पवित्रत्म्याची सकत तुमचे भितर तो भोगा पवित्रत्म आमचे भितर आसा आमचे भितर तो आयला आमच्या कुडीन आमकां एक रितीची ऊब भोगता की ना पळया एका रितीची ऊब भोगता एका रितीचें समाधान भोगता एका रितीची तृप्ती भोगता एका रितीचो संतोष भोगता तो पवित्रत्म अनुभव करा पवित्रत्म सांगात भोगा ती ऊब ती सौकासाय तें समाधान तो संतोष ती तृप्ती तो जॉय म्हणतो आमी इंग्लिशान एका रितीचें समाधान एका रितीची खुशी एका रितीचें सांगातपण बरें करून अनुभव करया दोन्ही हात अर्द्या गाडयेंत मुण्ण धरा आनी हांवें शिकोवचें मागणें बरें कर म्हणा देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजे भितर भितर वस्ती करच्या वस्ती करच्या. देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या जेजूच्या परगट जिनियेच्या लांबायक लांबायक हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या. तू जेजू सांगाता तू जेजू रावलोय पावलोय. जोर्दान न्हंयत न्हंयत ताचेर ताचेर पारव्या रुपार पारव्या रुपार तू देवण आयलोय तू देवण आयलोय. आणि त्या मरिपात आणि त्या मरिपात जेजून आपले परगट मिसाव परगट निकळ. आरंभ केलें म्हणून 3 वर्सां 3 वर्सां जेजू सोवें जेजू त्या सोवें. परगट त्या परगट जिनिये वेळार जिनिये वेळार तू रावलोय रावलोय. ताका सांगात दिलोय आणि आणि निमाणे निमाणे जेजूच्या जेजूच्या जिवंतपणांत जिवंतपणांत उपरांत आपोस्तलांचेर आपोस्तलांचेर आणि अंकार आणि मरियेचेर अंकवारमरयेचेर उज्याच्या उज्याच्या जिबा रुपार रुपार तू देवण आयलोय देवण आयलोय. सर आपोस्तलांक सर आपोस्तलांक आणि अंकार मरियेक आणि अंकवार तुझ्या मरियेक सक्तेन सक्तेन तुवें भरलें तुवें भरलें. पवित्र सभा पवित्र सभा जल्मा हाडली
पवित्र सभा पवित्र सभा जल्मा हाडली जल्माक आणि हाडली. पवित्र सभेंत आणि पवित्र सभेंत सगळें सगळें जेजूचें जेजूचें मिसांव मिसांव तुवें मुखारून व्हेलें मुखार व्हेलें. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आपोस्तालांक आपोस्तालांक धैर्यान जिवंत जेजूक जिवंत जेजूक साक्ष दिवंक साक्ष दिवंक कष्टामध्ये कष्टामध्ये दोगदोनेमध्ये दोगदोनेमध्ये धैर्यान जेजूक साक्षी रावंक तुवें बळ दिलें बळ दिलें. ताचे उपरांत ताचे उपरांत फाटल्या 2000 वर्सांनी वर्सांनी पवित्र सभेंत पवित्र सभेंत हरी एका भावार्थ्यांतय आणि मजेंतय तूं रावलाय म्हाका आणि सगळ्या पवित्र सभेक तुवें प्रेरण दिलाय बळ दिलाय सकत दिलाय उजवाड दिलाय जाणवाय दिलाय समजणी दिलाय जेजू क्रिस्ताक साक्षी रावंक प्रेरण दिलाय देवाच्या पवित्र अर्गां तुका भोगलाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे सांगता तूं राव मुकली थोडी वरां म्हाका बरें करना मागोंक शिकय म्हजो भावार्थ घट कर म्हजो बरवसो तीर कर म्हजो मोग जिवाळ कर बशी भाव मिरणो परत या पूर्ण शेताच्या डिरेक्टराच्या नांवान हांगासराचे आमचे दोगी भाव बापूय आनी पुत्ते तांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां परत ह्या देव मंदिराक स्वागत मागता सगळें सगळें तुमचें मन हांगा दवरा घरा वचनाकात तुमी हांगा आयल्यात एक तुमचें काम जेजू थंय करता तो करनंत रावता तुमी हांगा रावा तुमकां कितें काम जेजून आज दिलां कितें काम दिलां आज रांदचें काम ना थोड्या वेळाक कोऱ्या पिकासाचें काम ना दादल्या मनशांक थोड्या वेळाक वाचचें बरोवचें काम ना थोड्या वेळाक एकच काम कितें काम तें खाणाक काम दिवचें आनी जिबेक कान दिवचें काम दिवचें आनी मोतीक काम दिवचें बरी कर देवाची स्तुती कर जेजूची स्तुती कर आमी हो वेळ करसुया जेजून असर्यां करतना साबार लोकांनी साबार रितीचे उद्गार सोडूले न्ही गे उडास आसा खंय सोमणी एक उद्गार जेजून असर्यां करतना लोकांक कालें म्हणलें उडास आसा लोक येत रावन जायत जायत म्हणालो गे एक असलें आमी केदींच पळयल्लें ना म्हणाले आरे घराक जेजून उठ घे तुजें आंतरूण आनी चल म्हणटाना तो उठलो आनी चल्लो लोक कितें म्हणालो हे म्हज्या देवा असलें दोळ आमी देखल्लें ना मार्काचो वांजेल अध्याय 2:12 उरलीं असल्यां करतना लोकांनी म्हणलें देवाची स्तुती केली जेजूक असली पदवी आनी अधिकार दिल्ल्या देवाची स्तुती केली आमच्या जेजूची पदवी व्हरती आमच्या जेजूची सकत व्हरती पळया सांब पावलो आमकां कितें म्हणटा पळया रोमाकारां बरोवन अध्याय 10:9 रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 10:9 कितें म्हणटा पळया सांब पावलो जेजूचो स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार कितें जेजू तूं स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजान तूं सत माणसी जाल्यार वंटांनी उसारीचे आनी काळजान सत मानेजे पळया तुका सोडवण मेळटली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाका संपूर्ण सोडवण केदाळा मेळची जेजू तूं सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी उसारशी जाल्यार आनी नंबर 2 ताका देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हणून काळजान तूं सत माणस जाल्यार तुका कितें मेळटली सुटका मेळटली सोडवण मेळटली आमकां मेळ्ळ्या की ना ती सुटका मेळ्ळ्या केदाळा मेळ्ळी काल पवित्र स्नानांत आमी जेजूची जाली न्ही केदाळा आनी आतां तेदाळ आमी ल्हान भुरगीं आहलीं आमकां न्हय आतां आमकां समजून आयल्या क्रिस्म मेळ्ळो न्ही गे क्रिस्म केदाळ मेळ्ळो आमकां
8वेंत आसतना 9वेंत आसतना कित्याक क्रिस्म दिल्लो आमकां समजून आयली आतां कळ्ळें आमकां आमी क्रिस्तांव आमी कितें म्हणाले हांव तूं कोण हांव क्रिस्तांव कोण तो क्रिस्त देवा बापान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला देखून वंटाणी कितें परगडटा आमी जेजू जावन आसा लॉर्ड स्वामी आनी काळजां कितें सत मांडटा आमी ताका बापान जिवांत उठयला क्रिस्तांवाचो भावार्थ पुकू 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 जावचो भावार्थ न्ही क्रिस्तांवाचो भावार्थ घट्ट भावार्थ मेल्यार आमी कोणाची जिवांत आसल्यार आमी कोणाची जेजूची देखून पळया आमची पोवीस सभा पळया 2000 वर्सां उतरली वय की न्ही आमचे ही गरजो आतां मणिपुरांत कितें जाता पळया ही गरजो ताणें नाश केल्ल्या तक्षण आमचो भावार्थ गेलो हे भावार्थ आमचो खंय आसचो ही म्हाजें न्ही खंय आसचो खंय आसचो काळजांत तो काडून वता आमकां मारल्यार न्ही कोस आयल्यार भावार्थ येता देखून भावार्थ खंय बांदला ही म्हाज्यानी न्ही ही म्हाजें पुटोवन दित ही गरजे कुरीत पुटोवन दित ते पूण पयस सभा नाश जाले ना कांदामालांत लोक तांचे हात पांय कातरले एकल्याचो पांयत कातरलो खंय पांयत कातरलो तूं क्रिस्तांव न्हय म्हण हांव म्हणना म्हणालो हात कातरलो इतलें नाश जालें ताचे उपरांत तांणी इंटरव्यू केल्ली तांच्या लोकांची न्यू लिडर इंग्लिशान पत्रां त्या पत्रांत ताणें म्हणलें आमी आनीकी मेल्या आमी कितेंय जावं दी आमी क्रिस्ताक सत मानचें सोडचें ना प्रेज द लॉर्ड देखून सांग पावलान म्हणलें तुज्या वंट आनी काल परगडीचे सोमी कोण म्हणोचे जेजू सोमी म्हणोचे आनी काळजांत कितें परगड करीचे ताका जिवांत उठयला तर आमी सगळ्यां म्हणया जेजू पदवेदार ताचो अधिकार अपुर्बाचें गीत आसा तें गीत गावन जेजूची पदवी आमी परगडटा आमचे बायबल उलपया तुमी आमचे कुरीस नाच करा तुमी आमचे ही गरजो काडा आमचो भावार्थ आसचो खंय आमच्या काळजांत तो काडूंक जायना तो कोण्णे काडून व्हरचें बरी ना देखून आमी जेजून आमकां म्हणला आमी जेजूची जिवंत मंदिरां हो नोंदी न्हय जेजूचें मंदिर खंय खंय काळजांत आसा प्रेज द लॉर्ड जेजूचें मंदिर खंय काळजांत आसा भावार्थ खंय आसा काळजांत आसा तो कसो उसारीचे वंटाण जायत आतां उसारया जेजू पदवेदार ताचो अधिकार म्हणलें गीत आसा नंबर सांग बा पाणसंको समयाची स्तुती पाणसंको 23 23 पुटा नंबर काडा सगळां तुमचें काळीज मोण तन धन सगळें हांगा दवरा खंय दवरचें नाका हांगात दवरा आनी बरें करना आमचे दोगी भाव बरें कर म्हाका गांव शिकयतात ते तांणी सांगत आमी मेळया आमच्या भावार्थान परगडया आमचो भावार्थ काळजांत आसचो देखून काळजांतान कंतारां येवचे कंतारां येवची हांगा तावण न्ही पोदांपूर हांगा ताणें येवची ये कात्रिना आमी दोगी शेजार आहा तें हांगा ताणें येवचें कंतारां खंय ताणें येवची खंय ताणें येवची काळजांतावन काळजांतान आमी गावया हें ताळयो भेटूंक जाय ताळयो भेटया जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा राणी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा राणी ताची महिमा हल्लेलुया 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 ज्ञान आणि ज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या आणि ज्ञान आणि ज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या तुका कुळदार सीता देर आणि कृपा तो बदलचिता पदकाच्या कोणाक बुडून असलेल्या आत्म्या पोजासान दूर काडटा नितळ तो करता आणि म्हाका सांबाळटा त्या जेजूची पदवी त्या जेजूचो अधिकार आमी परगटया
जेसुका कुळदा आमकां मोक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता जेसुका कुळदा आमकां मोक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता काय कोणाक पदकाच्या कोणा बुडून असलेल्या आत्म्या मोजादून नितळ तो करता पदकाच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्म्या मोजादून नितळ तो करता बरा हालेलुया 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 ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया वै सोमिया तू पदवेदार तू सक्तीवंतो तुझे बोळ विशेष तुझी सक्त विशेष पोवी सभेची इतली दोग दोन्ही आयल्या रे इतल्या जणांनी माटतिरांचे मरण मेल्या रे पोवी सभा नाच जावना नाच जावची ना हे देवाचें काम हे मनशाचें काम न्ही मनशाचें काम जाल्यार तें आखेर जाता देवाचें काम ताका आखेर ना पवित्र सभा पोवी सभेचें मिसांव जेजूची सुवार्ता हें सगळें देवाचें काम हें परगट करून जेजू तुजी पदवी तुजी सकत तुजें बोळ आमी अनुभव करता म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटां भद्र कडपा वयर तोरा वयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्या तावन एक नवें गायन तो गावयता देखून ह्या तत्क सोमयाक त्या पदवेदाराक त्या सोमया आमच्या जिवान जेजूक स्तुती करया गावया आमी तिसऱ्या चराक मोच्या जिवितांत दंडलची मेटा कडपावय तोरा वयता मोच्या जिवितांत दंडलची मेटा कडपावय तोरा वयता नव्या जिविताक नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्या ताळ्या एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्या एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया आणि ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया आणि ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया हालेलुया 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 तगडा हालेलुया डोळे दापून डोळे दापा हालेलुया हालेलुया वडल्यान हालेलुया 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 ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. डोळे दांपा दोन्ही हात अर्ध्या अर्धा म्हणून धरा तुमची मोत सगळी हांगा हाडा खंयी वचनाकात हांगात रावा तन मन धन सगळें जेजूचेर 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 आनी जेजूचेर मात्र त्या सोमयाचेर त्या धन्याचेर दवरा
तुमची जाप जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजें दैवीक सैम वळखून जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजी सकत वळखून घेवन जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजो अधिकार वळखून घेवन जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजी गूण करची सकत बघून जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुझ्या उतरांक आसो तो अधिकार मानून घेवन जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजी दयाळाय अनुभव करन जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा तुजी मोवळायचो अनुभव करन जेजू हांव तुजी पदवी मांडटा एक घडीभर मावून रावया मागणें म्हळ्यार बोब मात्र न्ही मागणें काळजांत तावणयेचें हांवें मागलें जेजू म्हाका मेळ्ळो जेजून म्हाका समाधान दिल्लें बोगजे घरा येताना बोगजे हांगा आयिल्लीं हांव आयिल्लो बरें जालें हांगा म्हाका मागण्याचें वातावरण मेळ्ळें हांगा म्हाका पाद्रेबाण मागोवंक कुमोक केली ब्रदरांनी मागोवंक कुमोक केली लोकांनी म्हाका मागोवंक कुमोक केली म्हणलें प्रेरान मेळ्ळें जे अजापा सोदची न्ही जेजूक अजापा करून सोडिजे भवानी भयणी अजापा सोदची न्ही जेजूनंत अजापा करूंक हांवें तें सोदिजे अजापा केदां घडटात आतां तितलें मावून रावतना सुम्याची पदवी मान गौरव वळखताना वळखून घेवया घट्ट धर अर्द्या कडेन ताळो आयका भितरल्या भितर जेजू कितेंगी म्हणटा कितेंगी बेसांव दिता कितेंगी प्रेरण दिता एक घडी आयकोवया एक मिनूट ताच्या ताळ्याक आयकोवया तसो देव आमच्या काळजान बिडार केल्लो दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्या 89 तावन 90 पर्यंत आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग सासनाक तकता वा बाळटा सर्वेस्पराची बिरांत धरतल्यानो देवांच्या देवाक वाकाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सासनाच्या सासनाक देवाची स्तुती करा ताका महिमा दिया केदोळ पर्यंत सासनाच्या सासना इंग्लिशान म्हणल्यार फॉर एवर अँड एवर सासनाच्या सासना अंत ना देवाक महिमा दिया ताची स्तुती करा सासनाच्या सासनाक केदाळाय सकाळीं तावन सांज पर्यंत सोमारातान आयतार पर्यंत जानेवारीतान डिसेंबर पर्यंत हरी एका घडये भावानी भयणी तूं कित्याक हांगा आयल्याय फकत देवाची स्तुती करूंक घराय करयेत स्तुती हांगा तेजें म्हणना करूंक घराय करयेत तुवें वस्तू मेळटना स्तुती करयेत की ना तुवें रांदतना स्तुती करयेत की ना तुवें काम करतना स्तुती करयेत की ना पूण हांगा आयले हांव कित्याक म्हळ्यार हांगा आमकां बरें वातावरण आसा पळया हांगा आमकां बरें एक देवाची स्तुती करूंक वातावरण आसा आनी हांगा भविश्या याजकां मरिपात ब्रदरां मरिपात आमकां देव स्तुती करूंक कुमोक करता त्या खातीर हांगा आयल्या उपरांत आमी घरा वयचें न्ही हांगाच रावचें तन मन धन सगळें हांगाच दवरचें तर त्या देवाची परतून आमी स्तुती करया पयत तुमी आमी स्तुती केली जेजूची पदवेदार स्तुती केली आतां देवा बापाची स्तुती करया सर पदवेदार सर शक्तिवंत तो ताची एक पदी दुसरी कोणी ना संवसारा असो देव एकलोच तूं कितले देवात एकच देव सर पदवेदार सर शक्तिवंत त्या देवाची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करून आमी गावया देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव सगळ्या संवसाराचो देव तुजो आनी म्हजो ताका आमी बाप म्हूण उलो मारूंक जेजून आमकां शिकयलां तें गीत आमचे बाबा आमकां मागोवंक शिकयतात गावंक शिकयतात तांचे सांग आतां आमी गावया फुडल्या पान संको 7 देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव
इसाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो पकडा. देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो तो देव माझो आणि तुझो सांग आता. देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो पकडा. तो देव माझो आणि तुझो त्या देवाची स्तुती करूया. त्या देवाची भुरगीं आमी. तो सोडना आमकां, हो आमचो मोग करता सकाळी तावन सांज पर्या हरी एका घडये हरी एका वेळार ताचो हात आमचेर ना तर आमी कांयच न्ही. सांबाळ आमकां म्हणटा म्हाका बोल दितल्या सोवें हांव सगळें करूंक शकता. तर आमचें मोळ कोण, आमचें कडप कोण, आमचो भद्र आसरो कोण? तो देव अब्रामाचो, तो जाकोबाचो, तो देव आमचो. सोडवण दिल्ली ताणें इस्रायलाक, आमकांय दिता पातकी मनशां. स्तुती करया त्यात सोडून धरा देवाक आणि वाखणया त्यात आमच्या धन्या देवाक. सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशां. सोडवून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पातकी मनशां. स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा. अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो तो देव माझो आणि तुझो. सोम्या तूं आमचो देव, तूं आमकां रचलाय, तूं आमकां पोसलाय, तूं आमकां जतन करताय. तुजे थंय आमी जल्मल्या, तुजे थंय आमी वाडटा, तुजे थंय आमी जियेवन आसा. कश्ट येवं दी, पिडा येवं दी, समस्या येवं दी, रगळे येवं दी, दूख येवं दी, कुरीस मेळोवन दी, सोलवणी मेळोवन दी. तूं देवा आमकां सोडिनाय. तूं देवा आमकां पटलून धरताय. तूं देवा आमकां वेंगून धरताय. गारुडाच्या बाकटार बसून तुका हांवें हाडलें म्हणलें. इस्रायल परजे तुवें म्हणलें आमकां एकल्या की तुज्या भद्र पाकट्या भितर एका कोंबयेन आपल्या पिलांक एकठांय केल्ल्या बरी तूं आमकां एकठांय करताय, आमकां पटलून धरताय, आमी वेंगून धरताय. देखून देवा रचलेलो देव तूं आमकां पोसताय, पोसचो देव तूं आमकां राखताय. देखून आमी स्तुती करता, आमी तुका वाखाणता धन्या देवा. रचलो देव आमकां पोसता, पोसचो देव आमकां राखता. वाखणुया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्या देवा. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो तो देव माझो आणि तुझो. तो देव माझो आणि तुझो तो देव माझो आणि तुझो.
त्यात देवाक आमी होगळसिया आनी म्हणया आमी तुका होगळसिता म्हणया आमी तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा आमी तुका होगळसिता सर पदवेदार देवा होगळसितांव दोळे दामप्या दोनी हात अर्द्या कडेन दवरया व्हडल्यान भक्तीपणान भावार्थान इजाकाच्या देवा जाकोबाच्या देवा अब्रामाच्या देवा आमच्या रचणाऱ्या देवाची आमी स्तुती कर म्हणया आमी तुका होगळसिता म्हणया आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमच्या रचणारा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमकां गुण करतेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमकां पवित्र करतेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा नितिवंता देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा म्हज्या गोवल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा माहोन्नाथ देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा जैत्यवन देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा सर जाग्यांनी सर वेळार हजर आसच्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमकां समाधान दितेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा इस्रायलीच्या देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा हांव तुमचो देव म्हणटेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा सगळ्यांनी आसलेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा म्हज्या देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा फांत्याच्या नेकेत्रा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा खऱ्या दाखवाली आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा तुझे नाव बळादी करतेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमच्या भद्र खोठ्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमच्या सर पदवेदारा देवा आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा तुझे पवित्र आणि भयंकर नाव जावन आसच्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा तुझ्या नांवांतल्या सुगंध द्रव्या पर्यंत जाल्ल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा तुझे नाव दुलोभ जावन आसच्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा तुझे नाव उंच जावन आसलेल्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा हर एका घडये आमकां राखच्या आणि सांबाळच्या आमी तुका होगळसिता सर्वेस्परा आमचो मोग करतेल्या आमी तुका होगळसिता त्यात सर्वेस्परा देवाची हालेलुया म्हणली उतरां गीत गावन हालेलुया म्हळ्यार सर्वेस्परा अर्सिया बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्या दोनूय आमचे हात उबारून आमी गीत गावया हालेलुया म्हणलें गीत त्या गिता मरिपात आमचे दोनूय हात सर्वेस्परा उबारन आमी तें गांवचें गीत जावन आसा हालेलुया हालेलुया दोळे दामया व्हडल्यान हालेलुया 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 आमचो मोग करच्या आमकां सांबाळच्या आमची जतन करच्या आनी आमची पिडा गुण करच्या देवा आमी तुका हालेलुया 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 आमच्या रचणारा दिसपडतें कान दिवच्या पसणारा एका अपायातान अनुवातान राखतेल्या सर्वेस्पराक सर नोमण्याची पिडा गुण करच्या देवा तुजी स्तुती करता आनी म्हणटा व्हडल्यान सकडा Hallelujah.
हात हरद्यार आमकां अनेक समस्या तावन निवारतेल्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत बेजाराय बघताना ना समाधान येता आसतना घोव बायलांमध्ये आवय बापूय भुरग्यां दुस्माणकाय उब जाताना विविध नमुन्याचे दुबाव उब जाताना घोव आनी बायलां एकामेका दुस्मान जाताना आवय बापाय मदें भुरग्यां मदें असमाधान उब जाताना भुरग्यांनी आवय बापायक खाल जायनासतना आवय बापायचो विरोध रावताना कुटुंबांत झगडे समस्ये आमाल पिवणे मादक द्रव्यां नांव समजून उब जाताना येसुरेस्पर आमकां राखच्या आमकां सांबाळच्या आमकां उजवाड देवच्या देवा तुजी स्तुती करता हांव आनी आमी म्हणटा ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ ಬರುವಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಎದುರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆದುರಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ ನಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮಂದಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Oh Lord, when we are discouraged, when we lose hope, when we grope in the darkness, when we feel very discouraged, when everything that we touch becomes a failure, when life seems to be tough to us, when everybody misunderstands us, when we feel we are no one is supporting us, no one is guiding us, when we are choked under loan and economic crisis, everywhere when we are discouraged, Lord, we don't lose hope. You are our fortress. You are our good shepherd. You are our Lord. You are our everything. You are our friend. You are our everything, Lord. Therefore, now when every moment we sing praises to you, and now also we sing praises to you together. Hallelujah. Please put your hands on your heart. तुमच्या हात तुमच्या हृदयाद्वारा ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಮ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾ ಮಾಗೋಂಗ್ ಆಸ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಿತೆಂದು ಆಯ್ತು ಕ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ कितें जाय तुका जेजू कितें आशेत जेजू तातूं कशें आतयताय हें सगळें मागोवन हे बरो सरकार आमकां मेळच्या खातीर आमी मागया थोड्याच वेळान भविश्य आमकां खंयचो सरकार मेळटलो जेजू दाखोवन दितलो हे बरो सरकार आमचो मोग करचो आमकां प्रोत्साह दिवचो आमकां हर एका रितीन मोग करचो आमकां सांबाळून धरचो पडताना आमकां उठोवचो काळोखान आमकां उजवाड दिवचो एकसूरपणान आमकां सहकार दिवचो आमच्या दुर्बळकायेंतल्यान आमकां निवारचो आमकां मोग करचो आमकां बरें करचो हे सोबीत सरकार दिवच्याक आनी सदांच तुजी स्तुती करच्याक जेजू आमी तुजे लागीं मागता निरंतर तुजी स्तुती करूंक आमकां ती दिन वाचच्याक आतां परत आमी निमाणें तुजी स्तुती गायता आनी म्हणटा व्हडल्या ताळ्यान सांगाता म्हणया हालेलुया 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 अर्गां बापा अर्गां जेजू क्रिस्ता आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना तुका पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुजी स्तुती आमी करता तुका आमी महिमा दिता तुका आमी अर्गां दिता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणी कितें भोगता तुका आतां तुका आतां पळय कितें भोगता एक ते समाधान भोगता गी इकडे तृप्ती भोगता गी देवाच्या जाय पुरती स्तुती केली म्हणून भोगता गी देवाची स्तुती करतना त्या दोळ्यांनी दुकां हेजे तृप्ती भोगची त्या वेळार हांव जेजूक भेटली मस्त फुडें आमी म्हणलें आसा हांव पडटा गेलो बरें जालें हांव वेलांगणी गेलो हांव बेकारना घट्ट गेली हांव मुलकी गेली म्हाका बरें कितें अर्थ तेय मात्र जेजू आसो म्हण अर्थ न्ही तेय म्हाका मागोवंक जालें बरें करना हांवें बरें कर तन म्हण दण कर हांवें मागलें देखून म्हाका एक तृप्ती भोगली समाधान भोगलें म्हणजे पिडा गूण जालें म्हाका भोगलें हांगासरी आमी तेंच भोगता मुखासूं आमच्या आराधनान थोडो मिनटां एक 10 मिनटां आराधना स्तुती आमी करया आमचो देव त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव एक देव तेग जण देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो बाप रचणार जेजू क्रिस्त सोडवणदार आणि पवित्र आत्मो पवित्र करणार बाप पूत नाही पूत बाप न्ही पवित्र आत्मोय न्ही पूत बाप न्ही पूत तो पूत पवित्र आत्मो न्ही पवित्र आत्मा बापूय न्ही पूतय न्ही एकच देव पूण तेग जण ते तांच्या मदें आसा एकवट तांच्या मदें आसा समाधान तांच्या मदें आसा एक मन एक काळीज आनी देखून जेजू आमच्या वांजेलान अध्याय 14 वाक्य 9 आमकां म्हणटा जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला प्रेज द लॉर्ड जेजू कितें म्हणटा जाणे म्हाका पळयला मुखासिया ताणे बापाकी पळयला जेजून आमकां कोणाक उगडापें केलां बापाक उगडापें केलां आनी त्याच जेजून म्हळें माते जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 वाक्या 20 आनी 6 बापातान भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातान धाडटलो पळया बापातान मागोण जेजू पवित्र आत्म्या पाठयता आनी पेंतेकोस्ता दिसता ताणें पाठयल्लो तो पवित्र आत्मो आमचेर आयला देखून बाप पूत
पवित्र आत्मो सकाळ उठल्या पर्यंत आमी म्हणचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. राती न्हिदोंगेच्या पयलें निमाण करचें कितें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हर एक देवस्तुती आराम करतना आमी कितें म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हर एक देवस्तुती आखेर करतना त्याच बापाक त्याच पुताक त्याच पवित्र आत्म्या आमी मान करता. देखून सकाळीं ताण सांज पर्यंत जिनी येता जिनेच्या आरंभातान निमाणे पर्यंत हर एक दीस हर एक घडये पवित्र त्रिंदादी आमचो देव. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र त्रिंदादी आमचो देव. आमचो देव कोण? देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा. आमचो भावार्थ कोण आहा तें? बापा तें, पुता तें, पवित्र आत्म्या तें. आमचो भावार्थ कोण आहा तें? बापा तें, पुता तें आनी पवित्र आत्म्या तें. हो आमचो भावार्थ. ह्या भावार्थ आमी घट जायचे, ह्या भावार्थ आमी तीर जायचे. ಎಂತ ಪೋಯಿಸ್ ಪುಸ್ತಕ आमकां शिकयता, ಎಂತ ಪೋಯಿಸ್ सभा आमकां शिकयता, ಎಂತ आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. तर त्या त्रिएका देवाक, देवा बापाक, देवा पुताक, देवा पवित्र आत्म्याक स्तुती करणं आमी एक भजन करया. कन्नडांत तें भजन आसा. तुमच्या दैवी गितां पुस्तकांत पुटा नंबर 80 दैवी गितां बूक आसल्यार काडा, नाल्यार व्हडना हांव भजन शिकयतां तें तुमी भजन ताळयो पेटून बरें करणं. भक्तीपणान व्हडल्या ताळ्यान आमी गावचें. परतून तुमचें काळीज मोन पुरो हांगा हाडा, घरा वचनाकात, हांगात रावा. 2:30 पर्यंत हांगात बसोचें. तोळ मात्र आमकां जेजू कडेन मागलें, जेजू भेटलो, जेजू मेळ्ळो, म्हजें मागणें भेटयलें, जेजून म्हजें मागणें आयकलें आमकां जाता. देखून त्या बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याची स्तुती करणं आमी ताळयो भेटच्यो. तुमी ताळयो भेटच्यो. हांव भजन शिकयतां तें भजन तुमी गावचें. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಮುನಿಯ ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ऐका. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಸಗಣ ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. म्हणा ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. म्हणा ತಂದೆ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ. म्हणा ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ. ಗವ್ಯ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ. ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಗವ್ಯ ಯೇಸು ದೇವ ತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಗವ್ಯ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸಂಗತ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸಂಗತ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸಗಡ ಸಂಗತ
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದೇವ ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಂಗತ ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಗಮ್ಯ ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತ್ಮದೇವ 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 ಸಂಗತ ಆತ್ಮದೇವ 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 ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ತಂದೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಆತ್ಮದೇವ 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 परतून दोळे धांप्या दोनी हात आमच्या हृदयार दवरया त्रिएका देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याचो सांगात बगया बाप आमचो रचनार पूत आमचो सोडवंदार पवित्र आत्मा आमचो पवित्र करणार तो सांगात बगया ताका आमी दिन वाचुया सकड़ा म्हणया अर्गां तुका देवा बापा अर्गां तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा वगळाप तुका देवा बापा वगळाप तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा स्तुती तुका देवा बापा स्तुती तुका देवा बापा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका देवा बापा अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका जेजू आराधन तुका जेजू क्रिस्ता आराधन तुका जेजू ख्रिस्त वगळाप तुका जेजू क्रिस्ता तुका जेजू महिमा तुका जेजू क्रिस्ता तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या वगळाप तुका पवित्र आत्म्या वगळाप तुका पवित्र स्तुती तुका पवित्र आत्म्या स्तुती तुका पवित्र आत्म्या भाव मिरणो येदोळ पर्यंत आमी आराधन वगळाप स्तुती करणं वेळ करसिलो आनी आतां वेळ आयला येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करचो उंड्या रुपार तो हाजर आसून आल्तारीर तो येता आनी आल्तार वयल्या जेजूक स्वागत करूंक आनी ताचे सांगाता वेळ करचो ताचें उतर आयकूंक त्या उतराचो नियाळ करूंक ताका आराधन भेटोवंक आमी आयती रावया आमचें काळीज आमचें मन येवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करूंक आयती करया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है
ಗುರು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾಂದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅದ್ವಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮ दुनिया तो बाद आराधना नमना ಒಡ್ಲ್ಯಾಣ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಚಾರಗೆ ಬಲ್ದಂತಾವ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಣಾದ ಅವರ್ತಾನ ಆರಾಧನಾ ನಮ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಒಡ್ಲ್ಯಾಣ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸಗಡ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಭಕ್ತಿ ಬಣಾಣ ಒಳ್ಳೆಯಾಣ ತೊಳೆದಂಪೂಣ್ जेजू पळोवन वादळे दांपून कळदांतां स्तुती करया हालेलुया 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 दुनिया दुनिया हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia. 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 मध्यादरा दुनिया दर्द्यादरा Alleluia. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀಸಸ್ 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 Jesus, my Lord, my God, my Jesus, I love you, I adore you, I bless you, I glorify your name, Jesus, 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 your name is precious, Lord, your name is holy, Lord, your name is saves us, Lord, hallelujah, 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 जेजू मजा सोडवंगारा जेजू मजा देवा जेजू मजा दारोका जेजू मजा गोळ्या जेजू मजा इष्टा स्तुती जाऊन तुका महिमा जाऊन तुका आराधना जाऊन तुका वगळाप जाऊन तुका हालेलुया 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 काळजांत ताण दोळ्यांत पूर्ण म्हणा अर्गा आणि ओगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गा आणि होगलाप तुका सोम्या जेजू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू सर्गींता देवणल्या जिविताच्या उंड्या अर्गा आणि होगलाप तुका सोम्या जेजू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू आन बडव्यांच्या उंड्या अर्गा होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू सर सुवादाच्या सर्गींच्या उंड्या अर्गा होगला सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू संसारात जिवी दिवच्या सर्गींच्या उंड्या अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू आमच्या आत्म्या दोषी करच्या जिव्या उंड्या अर्गा होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू लिपोणाच्या आमच्या देवाने सोडवंदारा अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू तुवें विंचलेल्यांच्या आता कुरोवा अर्गा अर्गा आणि होगला तुका सम्या भूपुवी जेसू सक्रमंतल्या जेजू जिविताच्या रुखाच्या फळा अर्गा आणि होगला तुका सम्या भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू कृपेच्या उगाम स्थाना अर्गा आणि होगला तुका भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू निरंतर भेटोवच्या बलिदाना अर्गा आणि होगलाप तुका सम्या भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू क्रिस्तावांच्या आत्मिक खाणा अर्गा अर्गा आणि होगला तुका भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू कतावीन शेळये अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू देवाच्या अद्भुतांच्या स्मारका भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू पातकी मनशांनी तुका पाटी मोग दिवंक अवकाश दिवच्या अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू आमकां मोगान आणि शांतीन सांगाता एकवटावच्या अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू आमच्या अस्कत्यांच्या बोळा अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू बुकेल्ल्या आत्म्यांचा दोषी करतेल्या अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू पिडेस्तां भलायकी दितेल्या अर्गा आणि होगला तुका सम्या जेसू भूपुवी सक्रमंतल्या जेजू मरते
वतेल्यांच्या पयना खाणा अर्गाणी होगलाप तुका सम्या जिसो पवित्र क्रमल्या जेजू आमच्या मुखल्या आनंदाच्या जामिने अर्गाणी होगलाप तुका सम्या जिसो तुमकां कितें सांगूंक जाय तुमच्या काळजांत ताणून तूं तुमच्यात उतरांनी तुमच्या तो अनुभव गुंतून तुमचे इतल्या जेजू सांगा 1 मिनट दिता कितें सांग जाय तुमकां कितें नांवां दिवंक जाय जेजू तुमी तुमच्या अनुभवान तें सगळें सांगा तुमचें मागणें तें तुमचो अनुभव तो तुमच्या जेजूक तुमचीं उतरां जेजू खंयचीं उतरां जातात तर चड उतरां स्विकार करता काळजांत ताणून सांगा ताका मुझे ते सदां समोर कर नमका वाड दाखोवच्या सम्या अर्गां होगलाप तुका सुम्यान जेजू बऱ्या वातावरणांत क्रिस्ती समुदायान म्हाका जिवीत दिल्या सम्या अर्गां होगलाप तुका सुम्यान जेजू बऱ्या कुटुंबान म्हाका जल्म दिवन ह्या संवसारांत बरी मनशां बरें समुदाय म्हाका पावो केल्ल्या खातीर अर्गां होगलाप तुका सुम्यान जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हाका तूं सदांच चलोवन व्हरताय देखून अर्गां होगलाप तुका सुम्यान जेजू 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 सर आमची अर्गां होगलाप दिनू आसनी सांगाता घालून येवकारिस्तानल्या जेजू भेटून दिवन म्हणया अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आता आनी ससना येवकारिस्तानलो जेजू आमचे लागीं उलयता ताचें उत्तर आयकूं आमी सर्व उबी रावया सर्वेस पॉल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या थंयचो भायर सरन जेजू गलिलया सरोवराचे तडीची वाट धरन फुडें गेलो उपरांत तो दोंगरा चडोवन बसलो तेन्ना लोकां जोमे मोन्यांक कुरड्यांक तोंठ्यांक पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशेन आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरशीं दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गूण केली
मोणे उलयलेले, तोंटे सल्लेले, कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळेली, हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक नांव हाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. बशी हां. तो एकलो तरणाटो पूत आपल्या आवयच्या भलायके विशयांत अशें म्हणालो, म्हजी आवय उणें म्हळ्यार 5 फावटी मरणाच्या बागला कडेन वचून पाटी आयली, आतां सुडसुडीत आसा. 5व्या फावटी तिजी पिडा इतली विशेश जाली की आतां जर ती मोठी ताच्याकी डब्बल जाल्ली तिका आमी मंगळुरांतल्या नवार्दीक आस्पत्रेक वैज आसशीन व्हेलें. वैजान भितर काणगेवंक इन्कार केलें. तो म्हणटा ही जायनातली केस, नाका म्हळें, घरा व्हरा म्हळें, पाटी घरात व्हरा म्हळें. जाल्यारय आमच्या वत्तायेक लागून फकत आमकां समाधान करचे खातीर तिका एक कॅज्युअलिटींत इमर्जन्सींत काण गेलें. आनी आमी असल्या पाद्र्या फोण करन, असल्या सिस्टरां फोण करन, आदी असल्या मागण्याच्या मनशां फोण करन आमच्या माये खातीर मागोवंक सांगलें. लांबकाणी मोटवी करची जाल्यार आमची आवय तो म्हणटा 11 वरां ऑपरेशनाच्या थिएटरा भितर आसली. 11 वरां ती म्हणटा, तो म्हणटा. आनी उपरांत ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत 3 दीस ती ICUंत आसली. आमच्या फिरगसगारांनी आनी सैऱ्यान धैर्यानी तिका मेल्ल्यांच्या पट्टेक दाखल केल्लें, ती गेल्या म्हणून. पूण आमी, तो म्हणटा, आमचो हर भर सगळो देवाचेर दवरन मागलें 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 आनी आमची आवय जिवंत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी धाकटेर बरी म्हणटा, तो म्हणटा तुज्या आवयक गूण केल्लें आमी न्ही, ऑपरेशनान न्ही, गूण केल्लें जेजू क्रिस्तान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा ताच्या आवयक गूण केल्लें धाकटेरांनी न्ही, वखदांनी न्ही, गुळयांनी न्ही, सर्जरीन न्ही. कोणें गूण केल्लें? जेजू क्रिस्तान. एकलो पाद्र्या म्हणटा ताच्या भावान काल हिंग तोटांत कुयती कांडून काम करतना ती कुयती अशी लागली की त्या निमाणे किन्नी बोट म्हणटात न्ही, नाल म्हणटा ताका, तें कट्ट जालें. तें फकत खातीर मात्र कळटालें अशें. लगभग 1 वर लागलें आस्पत्रे हाडूंक, ताच्या घरांतल्यान आस्पत्रेक. तो म्हणटा तांचो नवार्दीक धाकटेर घे, बारी बरो धाकटेर, धाकटे धाकटेरा धरलें ना न्ही. धाकटेरान पुरा म्हणलें खंय, पुरा सर्जरी प्रकरण जाल्ल्या उपरांत कांय करूंक जायना, तातूंत आडीना मासीना, खात मात्र आसा, फकत खातीरूम कळटा तें बोट. आमी तें दवरन सोडलां, जायना तें बोट म्हळें खंय, दवरन सोडलां म्हणून. काल दवरून सोडलां गे, दवरलें खंय. दुसरे दिसा डॉक्टरान म्हणालो खंयचें इल्लें आलें पळया, काल आलोवचें कांय जालें ना. तिसरे दिसांनी म्हळें खंय इल्लें आलें पळया, काल आलोवचें कांय ना, गेलां तें खंय आलें खातीर काल आसा. पूण तो म्हणटा आमी सदां मागलें 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 मागलें. तिसऱ्या दिसा येवन धाकटेरान तालयलें खंय, 4थ्या दिसाच्या भावान तालयलें खंय, 5व्या दिसा, 6व्या दिसा, 7व्या दिसा, 8व्या दिसा डिस्चार्ज जावन घरा आयलो. आतां बोट आसा, किन्नी बोट समा आसा. आनी ते म्हणटात हें बोट समा केल्लें धाकटेरांनी न्ही, सर्जरीन न्ही. कोणें केल्लें? कोणें केल्लें? जेजून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर जेजू कोण? आमचो गूण करचो श्रेश्ठ वैज. हांवें तुमकां 2 दाखले मात दिल्ले, तुमचे कडेन 1000 आसतले, तुमचे तासोंगी पुरो. थोड्यांनी तुमचे लागीं पोंत बांदला म्हणा, बेट्ट बांदला म्हणा, तो गी, तो गी, तो वाचत जाल्यार उकडोलें भात खालें जायत, किर्लत, उकडोलें भात किर्लत आहे म्हळ्यार इम्पॉसिबल, असाध्य. उकडोलें भात किर्लत म्हळ्यार इम्पॉसिबल. आनी थोड्यांनी म्हणलें आसा ओगी
वयर पडत जाल्यार ताळवे हाताचेर लोव दाखयता म्हणलें हांव थोड्यांनी. ताळवे हाताचेर लोव येता. इम्पॉसिबल. तरी इट बिकेम पॉसिबल ओन्ली बिकॉज ऑफ जिजस क्रायस्ट. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं सगळें जालां. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. ताची पदवी साते सत्य मुखार कोण रावत? मनशाक दोसच्या साबार समस्या पैकी एक समस्या पिडा वय न्ही. आमकां सगळें पिडा आयली आगी ना. ल्हान तान धरिल्ली व्हडली पिडा पर्यंत. आनी पिडा येताना काल जाता खुशी जाता. बरें जालें पिडा आयिल्ली बरी जाली म्हणटा ते. दुस्माना म्हणून पुरो ताका पिडा आयिल्ली बरी जाली तशें म्हणून पुरो पडटी. पूण तुकाच पिडा आयिल्ली बरी जाली म्हणटा तूं. पिडा आयल्या अशें काल जाता तुका? खुशी जाता की बेन दिसता? बेन दिसता. कित्याक बेन दिसता? वीज आयली कोण ना म्हणून. पिडा आयली म्हणटना थोड्यांनी चिंतचें विजा आयली कोण ना, मरता कोण ना. हांव आनी तूं कितें करता? धांवता खंय? धाकटेरा हरशीन. बऱ्यांतल्या बऱ्या धाकटेरा हरशीन. गुळी दिल्या गुळयो घेवन येता. ताणें सांगिल्लें एक्सरे करता. स्कॅनिंग जाल्यार स्कॅनिंग करता. टेस्ट जाल्यार ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट करता. MRI स्कॅनिंग आनी कहलें बरें स्कॅनिंग करता. निमाणें सर्जरी जाय जाल्यार सर्जरी करता. कित्याक? मोरूंक नजो. वांस जे म्हणल्यार इरादान. काल पोर पर्यंत सकडा म्हणटालीं सकडा पिडेक वखद आसा. 2-3 वर्सां आदी सगळ्यांनी म्हणलें आसा सकडा पिडे वखद आसा. कोरोनाक वखद ना. गांठ मारल्यार जाता कोण ना म्हणून. तुवें आनी गांठी मारली घरा बसून. थोड्यांनी पुरा वाती पेटोवन धरल्यो आसतल्यो. पूण कोरोना आयिल्ल्या वेळार पापा फ्रांसिसान सगळ्यांक आमकां कालें करून सांगलें, आराधना करून सांगलें हुडास आहे. आनी त्या वेळार त्या कोरोनाच्या इंजेक्शनाक वॅक्सिनाक त्या गुळयांक गूण करची सकत कोणें बरयल्ली? या आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान. आनी तो व्हड सक्कडा म्हणाली सक्कड पिडेक वखद ना. एकल्या कडेन मात्र आसा तें. कोणा कडेन? देवा कडेन. देव मात श्रेश्ठ वैज. तो मात गूण करूंक शकता. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमच्या मंगळुरांत हांवें पर बसून लेख केलें. सदांच एक 2-3-4 किलोमिटरा भितर शहरा भितर 35 हॉस्पिटलां आसात. कितल्यो आस्पत्र्यो? हांवें लेख केलो. चड आसूंक उणें न्ही चड. 2-3 किलोमिटरा भितर 35 हॉस्पिटल. आनी आमच्या फादर मुल्ला संत बेड्डां आसचीं 1000. इतल्यो आस्पत्री आसोनी बेड्डां नात खंय खाली. आज पयलें एक दाक्तेर पुरो पिडांक वखद दितालो खंय. आतां केंसांक एक दाक्तेर, कानाक एक दाक्तेर, नाकाक एक दाक्तेर, दांतांक एक दाक्तेर, शिरेक एक दाक्तेर, कातीक एक दाक्तेर, हाडांक एक दाक्तेर. सगळो दाक्तेर आसा. जाल्यार पिडा उणी जाल्ली ना सोडोवन आयल्या. कित्याक जावना? भावा आनी भयणी, हर एका पिडेक वखद आसचें. दाक्तेर कडेन कोण ट्राय करता. तो जाल्यार म्हणटा तुमी म्हाका, हांवूय मागता. तमाशे म्हणटात. एकल्याक सर्जरीक गेलें खंय ऑपरेशन करच्या थिएटरा कडेन. थंय पळयतना 2 जेले आसात. न्हिदल्या पिडेस्तांनी विचारलें खंय दाक्तेर बाबा हे 2 जेले काल्याक? ते 2 जेले गी 2 जेले तूं हें ऑपरेशन जावन वयर पडल्यार एक तुका एक म्हाका. नाजाल्यार दोनी म्हाकात.
अर्थ कितें म्हळ्यार हर एका पिडेक वखद आसचें जेजू कडेन, देवा कडेन. देव सर पोदवेदार, सर संपूर्ण, सर शक्तिवंत मात्र न्ही, तो मनशाच्या मोगान इतलो भरला की मनशाक दोसच्या पिडेतान तो गूण करचो देव. तेवून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6. एक्झोडस चॅप्टर 15 वर्स 26. हांव तो सर्वेस्पोर तुमकां गूण करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6 कितें म्हणटा म्हणया, हांव तो सर्वेस्पोर जो तुमकां गूण करता. आमकां गूण करचें कोणें? देवान. देवाची पिडा गूण करची सकत अनुभव करणं किर्तनगार अशें म्हणटा. किर्तन 103 वाक्य 2-3 अशें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार कितें विसरनाका. सगळे तुजे आपरा तो बक्षिता आनी सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पोर सर तुजी पातकां बक्षिता आनी सर तुज्यो पिडा पयस करता. किर्तन 103. देवाच्या उतराक पिडा गूण करची सकत आसा देखून किर्तनगार परतून म्हणटा. किर्तन 107 वाक्य 20 म्हणटा, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. दाक्तेरां धाडून न्ही, ऑपरेशन करून न्ही, गुळयो दिवन न्ही, एक्सरे काडून स्कॅनिंग काडून न्ही. पळया, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां गूण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणया आपलें उतर धाडून देवान तांकां गूण केली. तर गूण करचें कोणें? देवाच्या उतरां. देखून म्हणटा, जेजू तुजी उतरां पिडे मेलेल्यांक जिवीत, पिडेस्तांक भलायकी. करेक्ट तें. उपरांत जेरेमिया प्रवाद्या मरेपात देव म्हणटा, हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो. कोण भलायकी दितलो परत्यान? जेजू, देव. आनी तुजे बाई गाई बरें करतलो. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 30 वाक्य 17. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजे गाई बरें करतलो. भवानी भयणी, हो आमचो भावार्थ. हांवें तुमकां 4 रेफरन्सां दिलीं. निर्गमन 15:26, किर्तन 103, किर्तन 107 आनी जेरेमिया 30 वर्स 17. 4 असली 1000 रेफरन्सां बायबलां आसात. देव आमची पिडा गूण करता. आनी देवान आमचो इतलो मोग केलो की देव तूं मनीस जालो आनी जेजू क्रिस्ता मरिपात ह्या संवसारी आयलो. आनी जेजू येवच्या पयलें इजाया प्रवाद्यान अध्याय 53 वाक्य 4 अशें म्हणलें, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. कितलीं उतरां म्हळ्यार अपुर्ब्याची उतरां. मातेवास वांजेलान सांगलां तें. मातेवास वांजेला अध्याय 8 वाक्य 17. पोरण्या सोल्ल्यान इजाया प्रवादी अध्याय 53 वाक्य 4. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा कोणें वावयली? जेजू क्रिस्तान वावयली. परत्यान लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18-19 जेजू म्हणटा, ताचें मिसांव कितें गी म्हणून, कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्या सवकासाय बसोवंक बापान म्हाका अभिशेक केला. कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्या सवकासाय दिवंक बापान म्हाका अभिशेक केला. आनी तुमी 4 वांजेल काडा. 4 वांजेलांत इतले आनी तितले दाखले आसात. जेजून असर्या मरिपात गूण केल्लें. एकत जेजू पिडेस्तां सरशीन गेलो, वा पिडेस्त जेजू सरशीन आयले, वा एरांनी ताका उखलून हाडलें, वा पुइस्तान जेजून सांगलें
जेजून तांकां गूण केली. धाकल्याक जेजून जेजू कडेन एरांनी विनंती केली. धाकल्याक पेद्रूच्या सासू मांयक. पेद्रून म्हळें म्हणजे सासू मांय न्हिदल्या. जेजू गेलो, तिचो ताप सुटलो. शातापती आयलो आनी म्हणालो, जेजू म्हजो साकोर आर पडून मारन पडला. जेजून ताका गूण केलें. ती स्त्री तिच्या दुयेंत देंवसार लागला म्हणून धांवण आयली आनी जेजूण कितल्यागी पयस आसल्या तिच्या दुयेंचो देंवसार धांवडायलो. थोड्या पटी ताणें पिडेस्तांक आपणोवंक सोडलें. पिडा गूण जाली. कोण ती आपणोवंक सोडली? रक्तस्रावाची स्त्री. फकत ताच्या वस्त्राच्या देगेक आपणीन जाल्यार गूण जातली म्हणून तिणें देगेक आपडलें. सगळें वस्तूर न्ही, पळया गी, सगळें वस्त्र आपडलें आनी घालें हातालें गी. देगेक आपडलें, तक्षण ती गूण जाली. तांगाताच येराणी पिडेस्ता खातीर करची सक्री पळोवन आरी घराक सोव घालता आनी वयर उखून व्हरताना जेजून पळयलें आनी ताणें म्हळें, पुता तुजीं पातकां तुका बोगसलीं, उठ आनी चल. उठलो आनी चल्लो. वा जेजून तापडून गूण केलें. धाकल्याक चलयेक तालिता खूम म्हणालो आनी चली उठून बसली. वा त्या नायेम आमच्या विधवीच्या पुताच्या मरणाच्या पेटेक जेजून हात लायतो आनी म्हळें, कितें म्हळें, तरणाट्या उठ. तो उठलो. वा कोडकाराक जेजून आपडलें. तुका खुशी आसल्यार म्हाका तुजें नितळ करूं जाता म्हळें कोडकारान. जेजून कितें म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. जेजून आपडलें, गूण जाली. आमचो देव पिडा गूण करचो देव. वांजेलिस्तांनी चोवनी चारय वांजेलांनी इतले दाखले बरयल्यात गे. ते पुरो बरयले जाल्यार बूक पावते ना कोण ना. ते वांजेलीस कितें करता पळया, मोठ्यान अशें सांगता. माते वाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 16. एकाच उतरान ताणें देंवसारांक धांवडायलें, पिडेस्तां सक्तांक गूण केली. वा लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 4 वाक्य 40. ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं ताणें सक्तांनी तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. हरी एकल्याचेरी ताणें हात दवरले आनी सक्तांक गूण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणयांगी हरी एकल्याचेर ताणें आपले हात दवरले आनी सक्तांक ताणें गूण केली. आनी माते वाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 15 आमी वाचता. जेजू विशांतली खबर सगळ्यान विस्तरण गेली आनी विविध पिडेंतली बरी जावचे खातीर लोक हारी हारीनी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. आनी आपणाक सोडून वचोनाये, जेजू आमकां सोडून तूं वचनाक म्हणून परत ती लागलो. आनी लोकांचो मोह ताका आपडोवंक म्हणून उरडतालो. जेजून गूण केल्लें पळोवन लोकांनी एकाच उतरान उद्गारण म्हळें, आणे सक्तांक बरें केलें, गूण केली. आणे सक्तांक बरें केलें आनी गूण केलें. भावानी भयणी, तितल्या रावोंक ना जेजूचें मिसांव. आपोस्तलांक मिसांवां धाडटना जेजून कितें म्हळें, मेल्ल्यांक जिवंत करा, पिडेस्तांक गूण करा, कोडकारांक नितळ करा, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा पुंक्याक तुमी दिया. आपोस्तल गेले तशेंच केलें. धाकल्याक दोन कृत्यां पुस्तक अध्याय 3 जुवांव आनी पेद्रून थोड्या कितें म्हळें, जेजू उपरांत आमकां भांगार ना आमचे लागीं, रुपें ना आमचे लागीं, नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. तो उठलो, चल्लो. पळया जेजूचें मिसांव. अजून भावानी भयणी, गूण करचें मिसांव पवी सभेन बळादीक जावन आसा. पाद्र्या बाप येता आमी, पाद्र्या पिडेस्तांचेर मागता, हात दवरता. अशी रेतीर करतना पिडेस्तां खातीर मागणें चलता. पिडेस्तां खातीर पवी सभेन सोलोवचे आस्पोत्र्यो कितल्यो आत पळया. हरी एका क्रिस्तांव धर्माच्या आस्पोत्रेचो इरादो पिडेस्तां गूण करचें, सवकासाय दिवची. हरी एका पिडेस्तान गूण जायचे, बरी भलायकी जोडीचे म्हणून देखून आमी वाचता. आपोस्तल भायर सरून गेले,
हळ्ळेन हळ्ळेक पोयन कर्ण सुवार्ता परगड करीत आनी पिडेस्तां बरें करीत ते गेले. आपोस्तल हळ्ळ्यान हळ्ळी गळ्ल्यान गळ्ळी गेले, पिडेस्तां बरें करीत गेले. भावांनी भयणी, आजून क्रिस्तांव धर्मांत आमची सेवा पिडेस्तां. याजाक आमच्या घरा येता, पिडेस्तां मागता, पिडेस्तां कुमगार दिता, पिडेस्तांचे कुमसार आयकता, पिडेस्तां कुमो करता. आमच्या पोवी सभेन जाल्यार पिडेस्तां खातीर फंड करता आमी. पिडेस्तां खातीर कुमो करचे खातीर फंड करता. कितलेशा पिडेस्तांक तुमी कितले जाणांनी पिडेस्तांक तुमी पयशे कुमो केल्या. पिडेस्तांनी बरें जायचें, पिडेस्तांनी बरें जायचें, पिडेस्तां जेजूची कुमोक मेळचे, जेजूचो आदार मेळचे, हर एका सुडसुडाय जायचे, हर एकल्या बऱ्या भलायकेन आसचे. हें जेजूचें मिसांव, हें पोवी सभेचें मिसांव. पिडेस्तांक गूण करचें. भावांनी भयणी, हक्कड आमकां वैज आमचो जेजू आमच्या लागीं आसा. आमकां आपडोवन दी, आमकां गूण करून दी, आमकां बरें करून दी म्हणून त्याच जेजू कडेन आमी मागया. सगळें आमी उबे रावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ये जेजू पिडेस्तांच्या वैजा तूं म्हाका लागीं राव, म्हाका आपडो. पिडा गूण करची सकत म्हज्या तकलेंतान धरलें, पांयाच्या मुळां मुळांत, म्हज्या शिरांनी, कातींनी, हाडांनी, मांसांनी, काळजा भितर, पोटा भितर, आनी कितें भितर तुजें बोळ, तुजी सकत म्हणजे तें वळय म्हणून ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ म्हणलें आमी गीत गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸಕಡ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಅದು ಬರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया हालेलुया. जेजू वैजा म्हज्या लागीं राव. ನನ್ನ हालेलुया 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 हालेलुया. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡದ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು. ಸೋಲಿನ ಸಮಯ ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಸಂಗತ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಸಂಗತ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
जेजू गूण करचो वैज म्हणून आमी समजले हांव तर आमी कितें करीचे तें गरज 3 वा 4 वा 5 संगती आमी करीचे. नंबर 1 वैजांच्या वैजाचे आमी येजे कशें म्हणल्यार आमच्या घरांत रावल्यार पिडा गूण जायना आमी आस्पत्रेक येता तशें कोणाक पिडा आसा तांणी पयल्यान पयलें जेजू सशीं दावोचें पयलें. थोड्यांनी म्हणचें पुरां वखदां करून जाल्ल्या उपरांत हांवें करचें पुरां जालें आनी जेजूचेर सोडचें. हां निमाणें जेजूचेर सोडचें खंय तें जायना. पयलें कोणाचेर सोडिचें आस्पत्रेक येच्या पयलें डाक्टरा वचच्या पयलें गुळयो काडच्या पयलें कोणा अशें वचचें पयलें जेजू सरशीन वचोचें. कसलीय पिडा जावं दी ती पयलें जेजूचो सहकार जेजूचो सांगात जेजूची सकत घेजे ताका उलो मारीजे ताचे लागीं मागजे. त्या कुरड्यांनी जेजू भोव मारल्या बरी त्या कोडकारांनी जेजू भोव मारल्या बरी. कुरड्यांनी भोव मारतना जेजू दाविदाच्या पुता काकुळकर म्हणटा जेजू कितें सिदा गेलो तुगे कितें गेलें जेजू न्हू कितें गेलें जेजू रावलो आनी कितें म्हळ्यार आपोस्तलांक ताका आपया पळया आपय जेजू 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 म्हणून जेजूक आपय. किर्तनकारा बरी माग जेजू म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा म्हजी हाडां शिरशिरतात. कोडकारा बरी माग जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ ಎಂತ वखत पयलें वखत. नंबर 1 जेजू सरशीन धांव जेजू लागीं माग जेजू उलो कर जेजू म्हजी काकुळट कर म्हजी पातक्या बोक्षी अशें मागणें कर. नंबर 1. नंबर 2 जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थांनी बरवोसो तुका आसजे. थोड्यांनी म्हणलें आणे हो तो धाकटेर गी ताणें एक आसल्यार पुरो म्हजी पिडा गूण जाता. म्हाका एकली म्हणटाली प्रायवंत ताणें हेंच्या उरल्यार बाया मा म्हळ्यार पुरो खंय पिडा गूण जाली. धाकटेरान कशी आय बाये म्हळ्यार पुरो खंय. थोड्यांनी म्हणच्या त्या धाकटेरान काली स्टेथोस्कोप दवरल्यार पुरो म्हजी पिडा गूण जाता पळय. धाकटेराचेर खोल एक बरवोसो आसल्यार पुरो आपडल्यार पुरो शीर धरल्यार पुरो. थोड्यांनी म्हणलें आसा ताणें म्हाका आपडोवंक वचना तो कोलो पोट्टू धाकटेर ताणें म्हाका आपडोवंक वचना तो कोलो पोट्टू धाकटेर. मस्त जाणांक एक आशा आसा धाकटेरान कालें करचें इल्लें म्हणी आपडोचें तें धाकटेरान आपडचें न्ही आनी कोणें आं नर्सान धाकटेरा मरे पात जेजून आपडचें. जेजू गूण करता बरवोसो. हांव जाणा ती एक जण ह्या जाका आसात त्या जाणांक कॅन्सराची पिडा आसा तांचो बरवोसो इतलो गी ते हुशार जाल्यात कांय दंडोळोवंक ना. जेजू गूण करता बारी बोल्ड ते बारी बोल्ड कितले सुटसुटीतात गोता ता कोणी सांगचे ना आसा पिडा ती म्हणून तुमकां वळख आसतली थोड्यांची म्हणी. देखून जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थ आसजे बरवोसो आसजे आनी ताचे कडेन त्या स्त्रिये बरी म्हणचे हांव फकत ताचें आंग वस्त्र आपडेन जाल्यार हांव गूण जातलो जातेली. नंबर 1 जेजू कडच्यान दावोजे मागजे. नंबर 2 जेजू गूण करता म्हणलो भावार्थ आसजे. नंबर 3 वखदां घेजे चिकित्सा घेजे. धाकटेरान सांगलें आयकजे. एजेकिया म्हणलो राय पोरण्या सोल्ल्यांतलो तो पिड्यान पडलो पळय आयका रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 त्या दिसांनी एजेकिया पिड्यान पडलो आनी तो मरणाच्या तरणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाया ताचे हस्तीन आयलो आनी ताका म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पोर तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मोर्चार आसाय तूं वांचो नाय. उपरांत इजायान म्हळें अंजुराचो लेप करून हाडा. तांणी तो हाडलो आनी रायाच्या केसोळेचेर पुसलो. राय पुरतो बरो जालो. राय पुरतो बरो जालो. थोड्यांनी म्हजी पिडा देवाणंत गूण करचे म्हूण गुळयो तुका आणनात. हांव ऑपरेशन करिना जेजू गूण करतलो ना.
जेजू गुण करता वच आस्पत्रेक टेस्ट कर, ब्लड टेस्ट कर आनी काळां टेस्ट कर. डाक्टरान दिली गुळयो काणे, थोड्यांनी गुळी काडून ती ओंकार काडच्यो, ती गुळी कश्टान गिळली मागीर पुरो ओंकोण सोडलें. थोड्या गुळी काणगोवची म्हळ्यार 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार कोणे कावच्यो गुळयो म्हणून. थोड्या फाटी गुळयो काही जेत उरलें बरां काताय नाका जाल्लें येयल्लें का नाका जाल्लें काताय नाका जाल्लें पियेताय तें दाळयलें केअरफूल राव. आनी तुवें डाक्टर म्हणटा हे गुळयो काणगे जेत तोळ मा त्या गुळयां मरी जेजू त्या गुळयांक गूण करची सकत भरता. वो सर्जरी करी जे म्हळ्यार करी जेत. सक्तर अशें अशें केलें हांव म्हज्या ताळ्याक म्हजो ताळो नातुरलो गेल्लो पुरा म्हजे वॉयस बॉक्स गेल्लो एफेक्ट जाल्लो. हांव 5 ENT डाक्टरा अशें गेलो ओपिनियन काडून. खंयचो डाक्टर म्हणटा की ऑपरेशन नाका म्हूण सांगून. एकल्या आतां एकल्या हुशार असले वचून रिपोर्ट दाखोवन 5 डाक्टर अशें गेलो. एकच आशा आहली एक डाक्टर पळयतलो हें नाका बा वखदांनी गुळी आनी गुण जातलें म्हणटलो न्हू. पयल्यान सर्जरी करचें म्हळें, दुसऱ्यांनी म्हळें, तिसऱ्यांनी म्हळें, चवथ्यांनी म्हळें, पांचव्यान म्हळें हांव तो करता म्हणालो. आनी घालें करचें केलें. 1 म्हयनो उलोवंक नातलें म्हाका. 1 म्हयनो बरोवन उलोवंक आहलें बरोवचें मात उलोवंक ना. 2020 सर्जरी केल्ली वरी आज उलयता म्हजो ताळो तुमकां आयकता म्हाका उलोवंकूच जायना. देखून त्या डाक्टरा म्हाका मरीपात डॉक्टर पुंजा तुमी आयकला आसता कोडयान ताचे मरीपात जेजून सर्जरी करून म्हाका ताळो फाटी दिलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर गूण करचें कोणें? जेजून. नंबर 1 उलो मारये, नंबर 2 गूण करता म्हण पतयेचे, नंबर 3 गुळयो गी वखदां गी सर्जरी गी काणगेचे, चवथें भगवंत जिनी जियेचे. हां एजेकिया कित्या अंजुराचो लेप पुसलो तो भगवंत आसलो. पोरण्या चोल्यांत तो बिताक मासल्याचे यकृत काळीज काण्ण त्या दोळ्यां पुसलें ताका दिश्ट आयली भगवंत जिनी जियोंक. थोड्या फावटी देव आमची परीक्षा करचे खातीर पिडा दिवंक पुरो. तूं कितलो सोंसणीकाय आसाय, तुका कितलो भावार्थ आसा पळोवंक. देखून देवाची खुशी करचे. थोड्या फावटी देवाची खुशी करच्या खातीर ही पिडा सोंसीचे पडटात. थोड्यांक पिडा दिल्या राज्य संधान करूंक. थोडीं बोबोणी उलयनातलीं, एकामेका पळयतना पुरी बरी भुगतालीं, एकामेकाच्या घरा वचनातलीं. ताचे पळय एकल्या पिडा आयली, दुसरे दिसांनी एकल्याच्या घरा दोगांय ओट्टुकात एका सत्रेन येतालीं. थोड्या पोटी थोडी पिठा वंश येता कोण ना. आमी राजी जावच्या खातीर कोण ना. एकलो म्हणाले आनी सासनाक हांव सोरोप येना म्हणलो. कालें जालें म्हजो फ्रेंड सोरोप येवन ताचें पोट बाणात येता जालां लिवार म्हणालो. ताचें बाणात येता जालें लिवार पळोवन आनी सोरोप येवचो सोडलो. आनी एकल्याची पिडा भौशा तुज्यो वायट सोयो बंद करूंक एक वाट जावं पुरो. घरा भितर घोव बायल एकामेकाक सोरोप आनी मुंगुसां बरीं आहलीं. एकल्या गेली पिडा सुरू जाली, मुंगुसी ना सोरोपी ना, दोगांय शेळयो जालीं. थोड्या फावटी थोडी पिडा तुज्यो वायट सवयो सोडूंक तुज्या बऱ्या वाटेक येवंक कारण जावंक की पुरो. देखून पिडा येताना वायट सवयो सोड, वायट सवयो सोड, भगवंत तुजी जिये. आनी 5वें पिडा येताना हेरां खातीर मागजे. 100 जाणांनी आर मारलेल्या उक मारलेलें जेजून पळयलें आनी तांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्ता गूण केलें. भावानी भयणी तुमी ह्या जांगा येताना मस्त जाणांनी सांगलां आसतलें तूं कालमाडी वेलांगणी मेळच्या पूण शेताक येताय न्ही म्हजे खातीर माग. आनी तुमी घालें म्हळां जायता बा मागता उडासाय. तें पयल्लें 100 जाणांनी एकल्या उकुलेलें तूं उकून हाड तिका वा ताका कोणें तुका म्हणलें ताका हाडंगा तिका. तुजे खातीर मागच्या पयलें ताचे खातीर माग, तिचे खातीर माग. ताका उकून हाडून सोम्याच्या पांयां तळा दवर, सोम्याची सकत सोम्याचें बोळ ताचेर देंवोवन दी, तो वा ती बरी जावं दी. तुजे खातीर मात्र मागचें न्ही, हेरां खातीर मागजे. आनी हर एका वेळार सोमेलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 वाक्या 10 आमी उपरांत वाचता. आमी देवाच्या हातांत पडया म्हणोजे. कश्ट येताना दूख येताना आमी देवाच्या हातांत पडया.
सोम्याच्या हातांत पडया सोमी आमकां गूण करून दी म्हणून आमी मागया. हांगासर आमचो नियाळ आमी रावोवया. जेजू आमचो श्रेश्ठ वैज, तो आमकां गूण करता, तो आमकां आपडटा. देखून ताची सकत आमी भोगच्या खातीर थोडो वेळ आमी मागया. नीट बसा, दोळे तुमचे दांपा. येवकारीसांतल्या जेजू मुखार तुमी आसात. येवकारीसांतलो जेजू आमकां पळयता. तो वैज आमचो वैज, श्रेश्ठ वैज. तो एक्सरे काडिनासताने, ब्लड टेस्ट करिनासताने, गुळयो दिनासताने, सर्जरी करिनासताने हजारांच्या हजार लोकांक ताणें गूण केली. पेंटे सालांत वाटे देगेर, रस्त्या देगेर, घरांनी तो गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन पिडेस्तांक अंतुळना उमेद उखलून हाडटाली. ताची दिश्ट कोणाचेर पडली गी, कोणाचेर ताणें मागलें गी, कोणा ताचे तशें आयली गी, सगळ्यांक गूण जाली. जेजू पिडेस्तांचो वैस, तुका पडटा, म्हाका पडटा. कश्ट तेल्यानो, वजन ववयतेल्यानो म्हजे सरशीन येया. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणलो जेजू आतां आमकां सगळ्यांक आल्ल्यांक, घरासल्ल्यांक, आमी कोणाचो उडास काडटा वता सगळ्यांक आपडटा, गूण करता. पयलें म्हाकाच हांव सोम्याक समर्पण दितां. सोम्या उलो मारता, भावार्थान मागता आनी म्हजे कश्ट ताका सांगता. म्हजी पिडा खंयची ती म्हजी पिडा? तकली बोवारीची गी, मानसीक गी, न्हीद पडनातली गी, तकली पडची गी, सिसर कावची गी, कानाची, नाकाची, दांतांची, जिबेची, ताळ्याची, गळ्याची, पाटीची, हातांची, बावल्यांची, शिरांची, कातीची, हाडांची, दोंपरांची, काळजाची, पोपसांची, आनी किटेची, लिवाराची, गर्भकोशाची, लैंगी विश्वाची, खंयची ती पिडा, खंयची ती जावन दी. सोम्या तुज्या पांयां तळा दवरता. तुजें गूण करचें सकत म्हजें थंय वाळोई. तुज्या अमलीक रगत कुर्सार वाळिल्लें धराळ मापाण म्हज्या तकलेर तावन पांयाच्या मुळां पर्यंत वाळून दी. सोम्या जरी परी तुजें रगत वाळय म्हजें थंय, म्हाका भिजय तुज्या रगतान, तुज्या भिजय म्हाका तुज्या रगतान. सगळ्या म्हज्या कुडीचेर तुजें रगत वाळून दी. तुजें रगत घेतलो हांव नितळ जाता, बरो जाता. खंयच्या विश्वाक, खंयच्या जाग्याक तुजी सकत जाय सोम्या, थंयसर तूं हाड ती जगत वाळय. गूण कर सोम्या, आपड सोम्या, सक्तेन बर सोम्या. आनी आतां सोम्या हांव उखलून हाडटां तुजे सरशीन म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणी. कोण तो भाव आनी भयण उडास काडा. घरा, कुटुंबान, शेजारा, कोणा खातीर मागोवंक जाय ताका वा तिका, भुरग्यांक, युवाजनांक, मालगड्यांक, गांवांत आसल्यांक, परगांवांत आसल्यांक, कुटुंबांतल्यांक, वाडांतल्यांक, पिरगजेंतल्यांक, कोण तुजे लागीं मागोवंक सांग. सगळ्यांक उखलून हाडा. उखलून हाडटना तुजो भावार्थ जेजू पळयता. सुम्याच्या पांयां सशीन ताका दवरया, तिका दवरया. ताका, तिका, म्हाका आनी आमच्या मोगाच्या सगळ्यांक सुम्याच्या पांयां तळा दवर न्हू. जेजूची गूण करचें गीत एक आसा, तें गीत आमच्या खातीर भाव गायतात. तुमी दोळे धांपून बसा, तुमचे खातीर ते गायतात. ही एक कोरस आनी ही एक चरण मात्र. तें गावन सुम्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी, सगळ्या विश्वांत, आमच्या सगळ्या कुडीचेर आनी आमच्या भावां भयणीचेर ती वाळून येवच्या खातीर ते मागतात. तें गीत गायतना सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिवया. सोम्याची गूण करची सकत आमच्या कुडीचेर वाळून येवन दिवन आमी मागया. दोळे धांपून बसा. येवकारी सांगलो जेजू तुमचे सशीन येता, तुमकां आपडटा. हें गीत गायतना तुमच्या पिडेंत कुडीन खंय दूख आसा, खंय पिडा आसा, थंय आपडा, थंय घट्ट धरा.
तुमच्या दूख असलेल्या समस्या असलेल्या पिडा असल्या विश्वाधरा थंयसर जेजूची सकत जेजूची आमोली रगत थंयसर वाळून येता आनी जेजू म्हणटा पुता तुजी पदकां बोगसली तूं बोगतो गूण जालोय. आपड चिसू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर चिसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजे तूं निवा दोळे दांपून भक्तीन आपड चिसू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर चिसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निभा. वय जेजू आपड म्हाका तकले तांदरले पांयाच्या मुळा पर्यंत म्हजे पिडेचो विश्व तुका दिता. आपड गूण कर तुजें रगत वाळय. पातकी स्त्रियेन तुका बावार्थान आपडले कश्टलेक तुवें बरें केलें. पातकी स्त्रियेन तुका बावार्थान आपडले कश्टल्याक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सौम्या आसा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता. भावार्थान हांव तुका सौम्या आसा पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता. जेजू आपड सोमिया जेसू आवलो माता ताळ्या मोच्या कांडी नरिया जेसू मानसी पिडा कुर्बेची जीणेन मोच्या सोमिया म्हाका बरें म्हज्या भावा बरें म्हज्या भयणीक बरें कर म्हज्या आवय बापाय बरें कुर्बेची जीणेन मोच्या सोमिया बरें सदा सुवाळो दे. आपड जेजू गूण कर जेजू आपड चिसू म्हाका आपो आपड जेजू आमकां आमोलीक त्या रक्तान श्रेष्ठ वयर म्हाका तूं तेला गूण करचो देव तूं तुज्या उतरांनी म्हाका गूण करता तुज्या काळादे मरीपात गूण करताय तुज्या याजका मरीपात गूण करता सगळी पिडा शिडा मोची तूं निभा. तुजो तुका उला आपड चिसू म्हाका आपो आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला जेजूचे गूण करची सकत करची आमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळटा ती वाळोवन दी बरान वाळोवन दी सोमेच्या मुलीक रगत आमकां नाणोवन दी भिजोवन दी आमची पदकां धुवन काडून दी आमचे दूख उणी करून दी आमचे गायी बांदून वचून दी आमचे गायी सुकून दीत आमची पिडा नापयस जावन दी काळजाची पिडा आत्म्याची पिडा पदकांची पिडा हाडांची पिडा भुरगीं जायनातली पिडा सगळी पिडा सोमिया तुज्या पांयां तळा दवरता स्वीकार कर सोमिया म्हाका बरें कर. हालेलुया 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 गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू आपड जेजू सक्तीन बर जेजू तुझ्या बोल म्हजे भितर वळयचो मिया हालेलुया 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 म्हाका म्हज्या भाव भयणी सगळ्या आपड जेजू गुण कर जेजू मुदीची पिडा डायबिटीज पिडा सगळी पयस कर सोमिया सगळें आमकां बरें कर सर वायटांतलें सर देवसराच्या ताळण्यांतलें सर पिडा चिड्यांतलें म्हाका तूं सांबाळ सोमिया म्हाका गूण कर आपड जेजू गूण कर जेजू हालेलुया 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 दोनी हात अर्द्यार दवरया सोम्याची गूण करची सकत बोगया सोम्या पडटा सगळें म्हजें बांदपा सुटयता
सुटका दिता. पुता दुवे तुझी पातकां बोगसली. पुता दुवे तुझी पातकां बोगसली. उठ आनी चल, उठ आनी चल. संपूर्ण गुण करचे सकत सोमी आमचेर आतां वत्ता. सक्कण आमी दिमी घालया आनी उपकारी सांगलो जेजू ताचें बेसांव आमकां दिता. त्या बेसांवान सगळे आमचे हात पाय पिडा आनी आमच्या भाव भयणींची पिडा संपूर्ण गूण जाता. हें गूण जावच्या खातीर सोम्याचो अर्दस आमी मागया. ताच्या पांयांक आमी घट्ट धरया. ताचे हात दोनी आमच्या माथ्यार दवरून दी आनी ताचे गूण कशी सकत आमचेर वाळून दी म्हणून येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हळ्यार गीत आमी गावया. Itia voda sacramenta sestang naman koruya purvilya rupa voda navyoliti adharya silvon vichaskatvisya Bhavatache Bondivya Zase Bapa Tashe Sputa Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasta Liga Sthala Narsita Tuka dogancia spirita samamsamina varta. Amen. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. Muka sevința spiritan poron ai leo betong sombya he belitan ondo ponacha swadik ekwotan somlao hason tuka gemaradan Jesu tuche chewa सर्गींचे बोविकान दैविक तुझे पोषण दादोस करताव जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर जीवन परवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, मोरी वेलंगणी मायेच्या ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसा. सोनवार असो दीस आज मोरये माया समर्पण दिल्लो. पूण आज मोरये मायाक आनीक चड इथे मान आमी दिता. ती फातिमांत 1917व्या वर्सा मेयाच्या 13 तारीखेतान ऑक्टोबराच्या 13 तारीख पर्यंत 100 फावटी दिश्टी पडिल्ल्याचो उडास काडटा हांव. जेसिंता लुसी आनी फ्रांसीस म्हणल्यार तेगा भुरग्यांक 9, 8 आनी 7 वर्सांची ती बकऱ्यां सोरून आसची. तांकां मोरी दिश्टी पडोवन तांचे मरी पदेन व्हरतो एक संदेश दिलो. ते दिलो सगळ्या संदेश सारांश. नंबर 1 पयलें तेर्स करीजे, कोंता असो तेर्स करीजे. दुसरें पातक्यां खातीर मागजे, पातक्यांचे जिनी परिवर्तन करूं मागजे. आनी तिसरें आमींत जिनी परिवर्तन करीजे. ह्यो 3 संगती प्रमुख जावन तिणें सांगिल्ल्यो, त्यो 7 जावन आसात. आनी उपरांत तिणें मागणें शिकयल्लें, हे म्हज्या जेजू आमचीं पातकां आमकां बक्षी, यमकंडाच्या उज्यांतलीं आमकां निवार. सोमेत आत्म्यांक चड कर, तुजी काकुळटीची अदीक गरज आसल्या सर्गार व्हरून पावया. आमी सगळ्यांनी पातक सोडणं भाग्यवंत जिनी जिवन सर्गाक पावोवचें म्हणलें. तिच्या पुताचो ती इरादो तिणें आमकां उगडापो केल्लो. आज मोरयेक फातिमा माय म्हणून मान करतना मोरयान आमचे मदलो बांद सोडोवया. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत समाधान जाय, तेर्स गरज. खंय रोजारीचो तेर्स करतात ते मोरी आसा, ते जेजूय आसा. खंय मोरी आनी जेजू आसा ते कांयच उणें ना. आज हांगा मिसाक आयली आमी सगळीं. जर आमच्या घरांत तेर्स ना, कोणाच्या घरांत ना, आज ह्या शेताक, ह्या पूर्ण शेताक भेट केल्याचो फळ जावन पाटी वचून आमी तेर्स करीजे. तेर्स मालगड्यांनी केल्यार पावना. आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक, पुताक आनी धुवेक बसोवन तांच्या हातांत एक कोंत दिवन आमच्या मालगड्यान आमकां दिल्लें तें दिरवें. आज भुरग्यांच्या हातांत आवय बापी एफडी करून दितात, मोबायल करून दितात, देखून भुरगीं हातांत नात. आमच्या मालगड्यान आबा व्हडली मायनी आमच्या हातांत कोंत दिल्लें. एफडी भुरग्याच्या हातांत दिल्यार आवय बापा इकूंक आसा तो. मोबायल दिल्यार इकूंक आसा. भुरग्याच्या हातांत पवित्र पुस्तक आनी कोंत दी, तो मोरये खाल जाल्लो, जेजूकी खाल जातलो आनी भाग्यवन जावन जियेतलो. ह्या फातिमा मायाच्या फेस्ता दिसा आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत असलें वातावरण मोगाचें, शांतीचें, भक्तीपणाचें मोरी माई तिच्या पुता मरीपात आसा करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमी पातकी, आमी अस्कत, आमी किरकोळ सबार पोटी आमच्या घरांत मागणें करूंक, मोरये सरशीन धांवोंक, मोरये मरीपा जेजूची ससाय सोदूंक आळसाय केल्या. गरज ना म्हूण चिंतलां. पयशे आसल्यार पुरो, अधिकार आसल्यार पुरो, वाहन आसल्यार पुरो अशें चिंतल्लें आसा. ह्या सर आमच्या उण्यापणाक दूख पावया, बोगसाणें मागया आनी सगळां आमी सांगाता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो उण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो कितें मागोंक आमी आयले, हांव कितें गरज आसा आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत सगळें उडास हाडया.
मोरी आमचे फातिमा माये वेलंगणी माये तांचे मरीपात तिचे मरीपात जेजू कडेन आनी जेजू मरीपात बापा कडेन आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस पळा देवा भोव भाग्यवन फातिमा मायेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेण भरली तशी आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेण भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावल देरबेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोती नांवाचो एक शिस आसलो. ताची आवय जुदेव कळयेची, ती आतां भावार्थीन, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोतीक भोव चड मानताले देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर्व जुदेवांक कळीत आसलें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहर ते भोंवन वेता आसतना जेरुसलेमांत धर्मदुतांनी आनी मलगड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशांत भावांक ते कळीत करतले आनी ते पाळीचे म्हूण तांकां सांगतले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थांत तीर जायत आनी संख्यान सळत आयलो. ते फ्रिजिया आनी गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरोवन गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेलें. मिसियाचे गडी चडशीं येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे गडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियागार एकलो उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थून म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतच तेंच्या लोकांक सुवार्थ परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मॅसेदोनियाक भायर सरन वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताचे सोमोर. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी सर्वेस परस देव म्हूण जाना जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडांच्यो शेळयो. संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वी आमचो सर्वेस्पो कितलो बरो. ताची कृपा युगा युगांतरांक. ताचे
विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळता सान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वीये संतोषान सोमिया जय जय मन ये पृथ्वीये समस्त में उभी राहूया आणि मी उद्गार आम्ही गाऊया. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ता सांगाता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गेंच्या वस्तूंक तुम्ही अत्रेगून रावा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें ताणें म्हजो द्वेश केला म्हणून उडास दवरात. तुमी संवसाराचे जावन नासले जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां विंचून काडलात देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. ह्याच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या दनयाप्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें तुमकां सांगलां तसो उडास दवरा. म्हाका तांणी दूख दिलो जाल्यार तुमकांय ते दूख दितले. म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्याक ते वळखनात. देवाचे उतर हे वाकर्णी तुका क्रिस्ता. तुवे दिल्या देण्याने सौम्या हर्षिता. वेसनारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजांनी काणी खाणेता. उल्हास बोरीत गितांनी ओपूण ती दिता. गे सोमिया मोगान तुमगे आमी दिवची काणी तुमगे. आशीर्वाद गये तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे. गे सोमिया मोगान तुमगे आमी दिवची काणी तुमगे. आशीर्वाद घालदयेन तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे. म्हज्या मुखार भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवय फातिमा मायेक आयत्या दिसा खेरीत मान दिवंक
हे वेदी भोंवतणी संतोषन आमी एकठांय जाल्या ह्या पासोती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवी जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूं पावो. सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोणी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो मोरी पातिमा मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकुरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो धळबार तुजी तोर महिमा वाखाणता तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. कोण सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. कोण सर्गी तुका जय कोण सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करा. बवर्तसो गोड पगटुया सुम्या जेसू तुझे मरण आमी समरंता तू
पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आर्मरिये देवाच्या माये संगती आनी ती सोपोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोरी फातिमा माय, मोरी वेलंगणी माय आनी विविध नांवांनी तिका आमी आपयता. ती आमची माय, ती आमचे खातीर मागता प्रत्येक जावन आमच्या कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या पिडेतावन आपल्या पुता लागीं मागून आमकां ती गूण करयता. त्यात जेजून आमकां शिकयलां बापाची खुशी करूंक आनी बापाक उलो मारूंक. मोरयेन जेजू लागीं विनाती केली, आमी जेजू लागीं विनाती करया आनी आमकां गूण करून मागून सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पळा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भावानो भयण्यानो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळये संसाराची पाप काटे रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराची पाप काटे रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटे रे आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भावा भयण्यानो
पळयात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी वैजनांचो वैज आमचो श्रेश्ठ वैज आमचे खातीर कुर्सा मरण आमकां सोडवण दिलोलो तो. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù Seucha tuka Evegi Buktam Yenyan tuja Tumbaro goli Hau tuji sheli Pare gadi rakta Tan buke bedi Buksung pat kamedi Solo divun posta Kya antarari Divo saboneta Sansari poinari Barbo somo sozata Evegi ham moktu zokarta Alis moche Ashim rasa Kalis moche la leunasa Ye Jesu Seucha toka Evegi Buktambo Enyan tuja तुझी सेवन मोक तुझो बघून काळीस गायता गायन सर्गींच्या कानात दैवीक तुझ्या देण्या जीवन सारा पावन ओंडो साबून येता अत्यांग बिडार करता सगळोच म्हाका दिता मुखमोची तूं तांबयता बावडो कसो हांव तुजो मुखार काळीज मोचे लाजीवन आसा काळीज मोचे लाजीवन आसा ये जेसू सेवच्या तुका Evegi Buktambo Enyan tuja प्रार्थुया. सर्वेस्पडा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत हांव कुवार मरयेचो फातिमा मायेचो उडास करून सर्गीचें जिवी दितेल्या जेवणान आमी वांटो घेतला ते सावकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसूं तुमचे सोबे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोण याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका ఇలా विक्टर आन्सिल अमिनेजस 3 बेळ्ळे 1000 रुपये तशें 1000 रुपये तुमी दयकन मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रवातावन तुमची मानाची वात घेवची. दयकन येया पाद्रपालाची वात घेया. दयकन दिंबी घाली हां. वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर.
कळकळीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळ यावंकारे भोव भगवंत्रींदा दिन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुता तूं गरबी समोवचे वेळी तुका भोगल्या देख वर्ता आनंद सोवडास करूं तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवं वा तूं आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयो आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवण्याचेर परवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनाधिकार. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशी कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशी कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. जागो नांवार जाल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. CA एग्जाम बरी कर बरोवंक बरें रिजल्ट येवंक बरी भलायकी मेळोवंक आमाल पियोवणें पयसावंक बिझनेस बरें जावंक घरान शांती समाधान मेळोवंक बरें काम बरो पाग मेळोवंक घेतिल्ले लाखांनी पयशे पाटी पावीत करूंक विजा मेळोवंक वायट चिंतना पयस वसोंक रीण फारीक जावंक गांठी दूख पेंटा दूख गूण जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक बरी न्हीद पडोवंक मोशन प्रॉब्लेम सारकें जावंक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक केस चडचे रावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक पांयांच्या ताळत्याची दूख गूण जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक हातापायांनी बोळ येवंक स्त्रियेचें आमाल पियोवणें पयस वचोंक कुटुंबाच्या सांद्यांची पिडा गूण जावंक वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्यान जावंक बरी सैरीक मेळोवंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक सूख वळखून घरा पाटी येवंक PhD शिकप बऱ्यान सोंपोवंक फ्लॅट घर जागो वेगळी रजिस्टर जावंक बऱ्या कंपनीन बरें काम मेळोवंक भुरग्यांक बरो फुडार आनी पाग लाबोवंक काजारी जोड्यां मदें सोडदोड आस्थमा पिडा गूण जावंक किडनी स्टोन गूण जावंक इस्रायल वचोंक इंटरव्यू आनी मेडिकल पास जावंक कुटुंबांतावन पयस गेल्ल्या जोड्यांनी पाटी येवंक सूख समजणी पयस वचोंक पाठदूख गूण जावंक नीट एग्जाम पास जावंक भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळोवंक कॅनडा वेची विजा वेगळी मेळोवंक पयण बऱ्यान जावंक कानान तावन देवचें उदक रावंक बाणतेर बऱ्यान जावंक भुरग्यांचें डायबिटीस गूण जावंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशी आसतना ताणें तुज्या कतवीन काळजांत पेटयल्या सैंबवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी खुटप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आमो उपयांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची घडी आमेन. नमान बरी खुटप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आमो उपयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची घडी आमेन. नमान बरी खुटप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माय आमो उपयांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाची घडी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुर्बेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सभार परजळीक मोती जावं दीत म्हण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंतपर्यान ती परजळां वाडून दीत म्हण अत्रेकतां. हे दुखेस्ताच्या बुजावणें
देवासोबत मनीस असताना तुका बघल्यावर आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परत मागता तुज्या पदवीदार मध्यस्थिके मरिपात जोड दे म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कांतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कांती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी मोग तुजे सशी पावोधी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया येसुम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सुखसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीठ मेर नातलेल्या दायेळे लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची ती बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेंत ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सश्णाच्या सश्णाक आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या पेगिस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावोंक ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावोंक ये बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या पेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावोंक ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावोंक ये विस्मित बुद्धेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजीच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोन ये
मांडल्या कष्टांच्या आवरांत उपयोग तकला भरवशा किरणा तू उसवाड पातळ सगळी बंद्राक्षावी और पाव स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या बेगिंस्तु देवो मुखार पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वादी आमकां जिसूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद वेलांकणीचे माये आम्हा बसवत विनंती कर दर्या सुकरा आम्हा बसवत विनंती कर बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.